नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. उण्या पावसाक लागून लुकसाण जाल्यार शेतकऱ्यांक दितल्या लुकसाण भरपाय संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्याक सर्वेक्षण करपाचे दिला आदेश. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. मांडवी न्हंयच्या प्रदूषणाचेर उच्च न्यायालय गंभीर. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालाचो अमिकस क्युरी करतलो अभ्यास. सुचोवण्यो करतलो न्यायालयाकडेन सादर. उच्च न्यायालयाचो निर्देश. सांताक्रूज मतदारसंघात या फावटी हुबतलो भाजपाचो झेंडो. हे खेपे भाजपाचो उमेदवार सांताक्रूज येतलो वेचून, सांगता आमदार तशेंच मंत्री बाबूश मोन्सेरात. आयटीआयत सुदारणा करपा खातीर 180 कोटींची करतले गुंतवणूक. जाल्यार कंत्राटी पद्दतीन 10 वर्सां परस चड काम केल्ल्या कर्मचाऱ्यांक करतले कायम स्वरुपी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे आश्वासन. पुराय गोंयांत एआय ट्रॅफिक कॅमेरे सिग्नल लायले चालीक. 26 सुवातींचेर एआय कॅमेरे दवरतले नदर. आता येरादारी नेमांक सगळ्यांनी खरपणान पाळो दिवपाची आसा गरज. सक्तीच्या केल्ल्या E20 पेट्रोलाक आप पक्षाचो विरोध. पेट्रोला आड राबयल्या स्वाक्षरी मोहीम. E20 पेट्रोला बरोबर शुद्ध पेट्रोलय गिरायकांक करून दियात उपलब्ध, आपाची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. अंदू पावस उणो पडिल्ल्यान शेतकऱ्यांक व्हड प्रमाणात लुकसाण जाला. हे फाटभुंयेर संबंधीत खात्याक लुकसाण जाल्ल्या शेतांचे सर्वेक्षण करपाचो आदेश दिला. तशेंच परिपत्रक लेगीत जारी केला, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अहवाल मेळे उपरांत लुकसाण भरपाय दिवपाच्या वाना हाचेर उलोवप जातलें. विभागीय शेतकी अधिकारी सध्या पळोवणी करपाक सुरू आसा. गरज आसल्यारूच लुकसाण भरपाय दितले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पाऊस पडला पळय, कमी जाला, तांकां कितें कॉम्पन्सेशन बी कितें मेळटा? डायरेक्टर एग्रीकल्चरात ऑलरेडी सर्वे करपाक लायल्या आनी ताका सर्क्युलरूय इश्यू केला की डायरेक्टर एग्रीकल्चर सगळ्यांचे सर्वे करून वॉट एवर द थिंग जे करपाक जाता सजेशन्स दितलो. आनी जर आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें पडलें शेतकऱ्या खातीरय बी जाल्यार शेतकऱ्यांक कॉम्पेन्सेशन दितले. त्या खातीर झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हे सगळी कडेन वचून जे सर्वे करीत आसा ते रिपोर्ट सबमीट केल्या उपरांत हांव हेजेर सांगता. मांडवी न्हंयच्या प्रदूषणाच्या प्रस्नाचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाची भूमिका घेतल्या. न्यायालयान अमिकस क्युरी हांकां गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निमण्या अहवालाचो अभ्यास करून गरजेच्यो सुचोवण्यो सादर करपाचे निर्देश दिल्यात. मांडवी पुलाकडेन प्रदूषणाचो प्रस्न कायम आसलो तरी हालीं त्या प्रदूषणात वाड जाल्या. मजगतीं ह्या प्रकरणाक संबंधीत घडामोडीत पणजे महानगरपालिकेन घाणयाऱ्या उदकाच्या जोडणी विशीं प्रतिज्ञापत्र सादर केलां. ह्या प्रकरणावेली फुडली सुनावणी अमिकस क्युरी हांच्या सुचोवण्यांचो विचार करून जातली, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. सांताक्रूज मतदारसंघाचेर भाजपाचो झेंडो हुबतलो, असो खर दावो मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केला. कितलीशींच वर्सां भाजपाक हो मतदार जिखूंक मेळूंक नासलो तरी हे खेपे भाजपाचो उमेदवार वेचून येतलो आनी सांताक्रूजकारांक भाजपाचो आमदार मेळटलो, असो विश्वास मंत्री बाबूशान उक्तायला. No, I think there was some proposal of theirs earlier, something what is debate on these or something. So I spoke to the TCP minister and who is even urban development minister. So both the thing, because the land actually belongs to TCP department, and that ground basically was developed by urban development. So I spoke to him. I said this is the need of the people of the Pelham, and these basically should be handed over to the CC. And he jolly fully agreed to the thing, and the paper things are going on. It will come to the cabinet. No, what will it be for private PT have been opposed, or it will be for people of Pelham? It will be people of Pelham, but we got to see something to do, some work, some mechanism as far as the maintenance of the ground also is concerned. Should be maintained in the proper way. Yeah, it should be maintained. It just to have a ground, it should not become like a white elephant. Last minute, Santa Cruz but you काम start केला मैं That we will see later on. There's still time for election. Office Sorry? office
I am sure I will tell you only one simple one. I can tell you all this while for so many years BJP never got the seat of Santa Cruz. This is the first time BJP will get Santa Cruz, will rest Santa Cruz seat. Will rest assured. But will it be your candidate or what? No. Candidate will be from the Bharatiya Janata Party. Okay, so be rest assured. Okay, this is confirmed that this time Bharatiya Janata Party will have a MLA from Santa Cruz. गोंय सरकार ITIत सुधारणा करपा खातीर 180 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. कुशळटाय विकास खाला 10 वर्सां परस चड काळ कंत्राटी पद्दतीन काम करपी कर्मचाऱ्यांक सरकारी नोकऱ्यांनी कायमस्वरुपी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें. कुशळटाय विकास खात्यांतले जायते कर्मचारी फाटलीं कितलींशींच वर्सां कंत्राटी तत्वाचेर काम करतात. तांकां लागून ITIत शिकपी विद्यार्थी कुशळ जावपाक लागल्यात. मजगतीं मुख्यमंत्री एप्रेंटिसशीप येवजण सुरू जावन सुमार 21,000 लोकांक हे येवजणेचो फायदो जाला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बरेच जाण अजून त्यांचे कन्फर्मेशनूय ना. गेली 10 वर्सां 12 वर्सां दे आर वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. पण आमच्या नवीन पॉलिसीच्या अंतर्गत जांकां 8 वर्सां पुराय जाल्या काय 10 वर्सां प्रसाद 10 years जांकां कंप्लीट जाल्या तांकां जॉबान कन्फर्मेशन करपाचेंय बी हांव एश्युरन्स दिता की नक्कीच तांकां जॉबान कन्फर्मेशन करपा खातीर आमी प्रायोरिटी दितले. तुमचे डेडिकेशन्स किंवा तुमी भुरग्यांक इतक्या मोठ्या प्रमाणात जे ट्रेन करता हें म्हाका खबर आहा. नॅशनल टॉपर्स जे आसतले ITI जेंच्यांनी नॅशनल लेवलाचेर टॉपर्स करून अवॉर्ड घेतल्या तांचेय फेलिसिटेशन्स म्हज्या हस्ते जातले. हांव तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. आमी त्याच बरोबर म्हणजे हाल्लीच गुजरात अहमदाबाद हांगासर जाल्ले म्हणजे वर्ल्ड योगासना कॉम्पिटिशन जालें आनी ह्या वर्ल्ड योगासना कॉम्पिटिशनांतल्यान गोंय सारकिल्या बारीक राज्यांतले 2 जाणांक गोल्ड मेडल मेळटा. हें आमच्या खातीर प्राऊड मोमेंट आसा. हांव खरोखरूच तांचें अभिनंदन करता. गोंयांतलो आमचो योगा इन्स्ट्रक्टर तो थंयसर म्हणजे ज्याच्या 5 जाण जे परीक्षक म्हणून थंय काम पळयता तितूंतलो गोंयांतलो आमचो एखादो भुरगो जर थंय वचून परीक्षक म्हणून काम करता आसत जाल्यार ताजेंय बी हांव अभिनंदन करता. आमकां प्राऊड मोमेंट आमच्या खातीर आसा की पयलें राज्य आसतलें गोंयांतलें की ज्या ITI सगळ्यो ISO सर्टिफायड आसा आनी खंयच्याच राज्यान इतक्या मोठ्या प्रमाणात ISO सर्टिफायड ITI तुमकां पळोवपाक मेळच्यो ना. 100% आमच्यो 11 ITI ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ISO सर्टिफायड आसा आनी आत्ताच आमी जवळपास 180 crores of rupees वी आर इन्वेस्टिंग इन द ITIs. म्हणजे कोणी म्हणटा की तुम्ही हय आमी ITIनी 180 कोटी रुपया इन्वेस्ट करता कारण आमच्या ITIत वचपी भुरगे हे सुद्दां आमचे फ्युचर आसा, ह्या देशाचें फ्युचर आसा. ITI एका दुय्यम दर्जो दिवं नाकात. ITI शिकलेलोच भुरगो जो आसा हो एखादो व्हडलो बिझनेसमॅनूय जावपाक शकता. ITI शिकलेलो भुरगो जो आसा हो बरो इंडस्ट्रियलिस्ट जावपाक शकता, बरो बिझनेसमॅन जावपाक शकता, बरो एंटरप्रिनर जावपाक शकता. पुराय गोंयांत बुधवार सावन AI ट्रॅफिक कॅमेरा सिग्नल चालीक लायला. सुरवेक 26 सुवातींचेर हे AI कॅमेरे सुरू केल्या. 15 जुलय सावन AI कॅमेरे सिग्नल सुरू जातली अशें येरादारी खात्यान कळीत केल्लें. येरादारी नेम मोडल्यार ऑटोमॅटीक चलन जारी करतले अशें कळटा. पळयात. राज्यात रस्ते सुरक्षा हो महत्वाचो विशय जाल्लो आसा. रस्ते अपघाताचेर आळाबंद हाडपा खातीर आतां सरकारान AI कॅमेरे चालीक लायल्या. पुराय गोंयांत 26 सुवातींचेर हे AI कॅमेरे सुरू केला. येरादारी नेम मोडप्यांचेर सरळ कॅमेऱ्या वरवीं तालाव येतलो. देखून आतां येरादारी नेमांक सगळ्यांनी खरपणान पाळो दिवपाची गरज आसा. सर आयज 15 जुलय आयज सावन सगळे ट्रॅफिक सिग्नल्स आसा ते AI जाल्ले आसा आनी मेन जंक्शनाचेर तांणी हे सगळे फिट केल्ले आहा. हे AI कॅमेराज कितें एक्चुली हाजेर आमी थोडीशी आमकां कोणें म्हायती मेवल्या ती तुमकां आमी तुमच्या म्हाका दवरता की AI कॅमेरा न्हूच फकत तुमकां तालाव दितले. हेल्मेट ना, बेल्ट सीट बेल्ट ना, हेकाच लागून न्हय तुजें हेल्मेटूय आहा आनी जरी तर तुजी गाडयेचे इन्शुरन्स एक्सपायरी जाला वो तुजे हे काडूंक ना, पोल्युशन तुमचें एक्सपायरी जाला,
लागीं येवपाचें आहा तेजी सगळी डिटेल्स तुमकां हेजेर मेळटली जेन्ना तुमी ह्या AI कॅमेराच्या थ्रू पास जाता. तर सोचपा नाका की हेल्मेट घातले सीट घातले जाल्यारूच तुमकां घरा कोणान तालाव येतलो, पूण हेजी सगळी चवकशी करची पडटली. तर हे तालाव गरजेचें न्हय, पूण चड म्हटल्यार म्हत्वाचें की आमी सगल्यांनी आयजूच हे कॅमेरा घातले, आयज सावन हे इतले तालाव पडटले म्हणून आमी हेल्मेट सीट बेल्ट घालून भोंवतले. हेच कारण जावचें न्हय. सदांच आमी प्रॅक्टीस करची, हेल्मेटूय घालपाक, सीट बेल्ट घालपाक आनी सगळे आमचे डॉक्युमेंट्स अप टू डेट दवरपाक. गोंयांत सक्तीचे केल्ले E20 पेट्रोला आड आम आदमी पक्षान जागृताय मोहीम सुरू केली. आपाचे मुखेली वाल्मिकी नायक आनी उपाध्यक्ष संदेश तेलीकर देसाय हांणी गोंयकारांक stopE20petrol.com ह्या संकेतथळार वचून प्रधानमंत्र्याक धाडपी पत्राचेर सायन करपाचें आवाहन केलें. सगळ्या पेट्रोल पंपाचेर E20 पेट्रोला बरोबर शुद्ध पेट्रोलूय उपलब्ध करून गिरायकांक पर्याय दिवचो अशी मागणी आप पक्षान केल्या. फाटले थोडे म्हयने जाल्ले आसा प्युअरली E20 पेट्रोल विकिल्लें वता आनी ते म्हणजे 1 लिटर पेट्रोल घेतले तातूंत 200 ml म्हणजे 20% इथेनॉल मिक्स केल्ले आसता. आनी इथेनॉल तुमी जाण आसतले इट इज एन अल्कोहॉल मेड फ्रॉम शुगर केन किंवा रायस किंवा मेज, बायोफ्युअल म्हणटा ताका. आतां सरकारान वेगळी वेगळी कारणां दिल्लीं आसा कित्याक तांणी अशें केल्लें आसा आनी खरी कारणांय लोकांकूय खबर आसा कित्याक ताणें खरें केल्लें आसा तें. पूण ह्या डिसिजना खातीर दॅट हॅज बीन डन विदाउट एनी प्लॅनिंग, विदाउट एनी वॉर्निंग, विदाउट क्रिएटिंग अवेरनेस. खूब लोकांक तुमी पळयलें आसतलें सोशल मिडियाचेर सुद्दां देशभरूच, गोंयानूच न्ही देशभर हाजो वायट इम्पॅक्ट जाल्लो आसा. पयलीं म्हळ्यार चडशा लोकांची मायलेज देंविल्ली आसा. 20% 30% कमी मायलेज मेळटा त्याच 1 लिटर पेट्रोल पयलीं घालताले ते कंपेर्ड टू नाव. ताज्या भायर परफॉर्मन्साक खुबशे त्रास जाल्ले आसा. थोड्यांक स्टार्टिंगाक प्रॉब्लम जाता, थोड्यांचे एक्सेलरेशन म्हणजे पिकअप सारकें जायना आनी थोडे अशे आसा की तांकां गाडयेक डॅमेज जाल्ले आसा आनी गॅरेजीन वचून तांकां रिपेर करपाक हजारांनी रुपया मोडचे पडिल्ले आसा फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. अरविंद केजरीवालजीन प्रधानमंत्रीक एक पत्र बरयल्लें आसा आनी ताचेर तांणी 2 डिमांड केल्ले आसा. पयलो डिमांड म्हळ्यार सगळ्या पेट्रोल पंपाचेर पीपल शूड हॅव अ चॉयस की तुमकां E20 पेट्रोल घालूंक जाय काय प्युअर पेट्रोल घालूंक जाय म्हणजे E0 जातून कांयच इथेनॉल घाल्लें ना. कित्याक 2023च्या पयलींच्यो ज्यो गाडयो आसा, कोणाची जर गाडयेचो मॉडल 2023च्या पयलीं आसली जाल्यार इट इज नॉट कंपॅटेबल फॉर E20 आनी तरी सरकारान फोर्सान सांगला की ना सगळ्यांनीच E20 घालूंक जाय म्हणून चडशे त्या गाडयांक हो प्रॉब्लेम जावपाक सुरू जाल्लो आसा. दुसरो तांचो डिमांड आसा ह्या पत्रान की तुमी इथेनॉल मिक्स करता त्या भायर लोकांक हाच्या खातीर लो मायलेज मेळटा सो त्या खातीर लोकांक हाजो प्रायस कमी जावंक जाय. तुमी प्रायसूय कमी करना, लोकांक नाका आशिल्लो मायलेजीचोय फटको बसयता आनी त्या भायर गाडयेच्या डॅमेजाचे खर्च तांच्या हड्ड्यार उडयल्लो आसा. सो सेकंड डिमांड दॅट अरविंदजी हॅज आस्क्ड फॉर इन द लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर इज दॅट द प्रायस ऑफ E20 पेट्रोल शूड बी लोअर. कमीच कमी एक 20 ते 25 रुपया कमी जावंक जाय. तांणी कॅल्क्युलेशन सुद्दां करून दिल्लें आसा. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी घुवळे वखदां बाळगिल्ल्या प्रकरणात उत्तर प्रदेशांतल्या 20 वर्सांच्या दुबावीत अमन शिकरवार हाका अटक केली. ताचे कडल्यान 37,900 रुपयांचो 379 ग्राम गांजो जप्त केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
वास्कोच्या नव्या नुस्ते बाजारात ड्रेनेजाच्या प्रश्नाचेर आमदार कृष्णा साळकारान स्पश्टीकरण दिलां. दर एका नव्या प्रकल्पाक सुरवातीक कांय अडचणी येतात अशें सांगून फुडल्या 15 दिसांनी ड्रेनेजीचो प्रस्न पुरायपणान सुटावो जातलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो. भौशीक प्रकल्पांचेर राजकारण जावचें न्हय अशेंय आमदारान आवाहन केलें. जेन्ना मार्केट आपण नवो बांदता तेन्ना एक सिस्टम करून बांदता. आमकांय दिसतालें की भायर खोळयो बिळयो आसच्यो न्ही तेन्ना कन्सिल्ड सगळें आसचें म्हणून तशें आमी कन्सिल्ड सगळे पायप स्लीप सगळे घालून ते चकचकीत म्हणजे लोकांक पसून दिसपाक पसून बरें दिसचें अशें केल्लें. पूण आतां आमकां ह्या फाटल्या 15 दिसांनी तांकां प्रॉब्लेम जालो की जी नुस्त्याची खवळां आसता नाजाल्यार ते कितें आसता ती हातून पायपान अटकताली आनी फुडें ती खंय तरी सगळ्याक ब्लॉकेज जावपाक लागली. सो प्रत्येक दीस मोडप शक्य नाशिल्लें. सो 15 दीस आमचो एक इंजिनियर आयिल्लो ताणें टेस्ट हें करून पळयलें पूण तें जालें ना. आज आमी सगळे सुडाचे ऑफिशियल्स म्युन्सिपालिटी सगळे आयिल्ले आनी आमी अशें डिसिजन घेतलां की आतां ते सगळें ओपन ड्रेन सिस्टम आमी करप म्हणजे नुस्त्याचें उदक पडलें ते पायपानसून डायरेक्ट देंवतलें खोळयेनसून चेंबरान वतलें आनी भायले भायर वतलें. सो पायपान खंय ब्लॉक जावपाचें आनी हें जावपाचें हें वता. हाका टिथींग प्रॉब्लेम्स म्हणटात. खंयचोय बरो व्हडलें कितेंय करता तुमी तेन्ना एक 2-4 म्हयने पयलीं तुका खंय तरी त्रास जाता वयर सकयल त्रास जाता. हे त्रास आसात आनी जेन्ना आमच्या नजरेक हाडून दिले म्हणजे हांवें कालूच केलें जेन्ना तांणी म्हाका सांगला असो प्रॉब्लेम जाल्यार तेन्नाच आमी सुडाच्या ऑफिशियल्सांक सांगिल्लें. पूण तांचे प्रायर कमिटमेंट खंय आशिल्ल्या कारणान तांणी सांगलें आज येता म्हणून. हांवें कालूच सांगलें आज इन्स्पेक्शन आसा आनी आमी हे सगळें कितें तो मार्केटाचो प्रॉब्लेम आसा तो 15 दिसां भितर आमी सुटावो करतात. फाल्यां सकाळीं आमचो कॉन्ट्रॅक्टर येवन ती ओपन ड्रेन सिस्टम मारपाक स्टार्ट करतलो. थोडे इनकन्विनियन्स तांकां जायत कित्याक सगळेच आतां सगळे जे गाले आसा ते सगळ्या गाल्यांक कितें आमकां ओपन सिस्टम करची पडटली. पूण हें केल्ल्यान एक जातलें की उदक खंय तरी उरपाना म्हणजे बॅक फ्लो जावपाना उदक खंय तरी सुरळीत वचून म्हणजे म्हाका दिसता मार्केट क्लीन जातलें. हाजेर कोणेच राजकारण करचें न्ही कित्याक आमी बी पयलीं सांगिल्लें आसा खंय कितें प्रॉब्लेम जाता जाल्यार आमी इमिडिएटली थंय वचून इन्स्पेक्शन करून तो इश्यू सॉल्व करपाक करतले म्हणून. सो आज ते आमी आयिल्ले अशे सगळे म्युन्सिपालिटीचे ऑफिशियल बी सगळ्यांनी निर्णय घेतलो आनी फालच्यान तें काम स्टार्ट जातलें. सो म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट 15 दीस आमकां परत एकदां मार्केटान ब्लॉकेजीस ह्यो आसच्यो ना अशें आमी गृहीत धरता. ते एक ही सिस्टम आमी आतां वापरून पळयता म्हणजे पयलीं कशी आशिल्ली पळयांची तीच सिस्टम आमी वापरपाचो प्रयत्न करता. सो नुस्तेकारांकूय हांव आश्वस्त करता की जाता तितले बेगीन म्हणजे हें काम कंप्लीट करपाचें आमी प्रयत्न करता. म्हणजे फालच्यान सुरू जातले पूण ते 8 दीस लागतले 10 दीस लागतले कळना. सो ह्या 15 दिसां भितर आमी ते टोटल मार्केट परत दुसरीच सिस्टम करून ब्लॉकेजीस खंय जायना इतले पळयता. फक्त ड्रेनेजीचोच प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी कसलोच प्रॉब्लेम ना मार्केटान. आनी तुमी पळोवपाक गेल्यार आनी कसलो प्रॉब्लेम ना. फक्त ड्रेनेज मेन जी आसा ताजो प्रॉब्लेम आसा तो आमी सुटावो करता. बालरथ बसी बंद पडपाच्या घडणुका वयल्यान NSUI गोवाचो सरचिटणीस ऋषभ फळदेसायान सरकाराचेर टिका केल्या. सगळ्या बालरथ बसींची बेगोबेग सुरक्षा आनी फिटनेस ऑडिट करपाची मागणी केल्या. 2 वर्सां पयलीं कुंकळे युनायटेड हायस्कुलाच्या बसीक जाल्ल्या अपघाता उपरांत NSUIन हुस्को उक्तायल्लो. देखून विद्यार्थ्यांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर आनी फुडाराक अपघात जावचे न्हय हाचे खातीर बेगोबेग पावलां उखलचीं अशी मागणी तांणी केल्या. गोंयांतल्या ड्रग्स प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाचो निर्णय घेतला. 11.203 ग्राम कोकेन प्रकरणात अटक केल्ल्या आरोपीक दिल्लो जामीन आदेश उच्च न्यायालयान रद्द केला. पूण आरोपीच्या स्वातंत्र्याचेर खर अटी घालून ही सुटका तिगोवन दवरल्या. कुंकळी बंडांतल्या 16 शूर चिफ्टन्सांक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी स्वतंत्र सैनिकांनी आर्गां ओंपलीं. ह्या स्मारकाक सरकारान फावोसो निधी दिवचो अशी मागणी तांणी केली. ह्या वेळार गोंय स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय, कुंकळी चिफ्टेन स्मारक ट्रस्टाचे अध्यक्ष ऑस्कर मार्टिन्स आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सगळ्यांचे अभिनंदन करता कुंकळकारांचे, कारण आमी ह्या ज्या स्मारकाचेर उबे आसात आणि आयज तुमकां आमकां सगळ्यांक सन्मान मेळ्ळो आसा की जे 16 महानायक
म्हणजे संपूर्ण विश्वातले सगळ्यात पहिले परकीय सत्तेविरुद्धचे बंड हे आमच्या पुर्वजांनी केल्ले आणि आयज त्याचे कॉमेमोरेशन आम्ही पळोवपाक येता, तांकां अभिनंदन करपाक, तांकां श्रद्धांजली ओपपाक आणि त्यो ज्यो तांच्यो शूरवीरांच्यो गाथा, ती जी ब्रेवरी त्या वेळार तांणी आपले रक्त सांडले पण आपले इमान विकले ना, आपला धर्म विकलो ना, आपली संस्कृतायेची जतनाय केली, त्या शूर वीर महावीरांक आयज आमचे म्हणजे आर्गां ओपपाक आमी हांगा आयिल्ले आसात आणि हांवूय खऱ्यांनीच भाग्यवान समजता की ह्या सगळ्या तुमच्या बरोबर म्हाकाय एक संदी मेळ्ळी ना जाल्यार खूप फावटी हांव येतालो आनी प्रेक्षकांक बसतालो. आयज हांगा सन्मानीत जावपाचो तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान म्हाका संदी मेळिल्ली आसा. सुंदर अशा गितांची सुरवात आमी पळयली. आमच्या बालभवनाच्या सगळ्या भुरग्यांनी ह्या प्रसंगाचेर गीत रचयले आणि ते सुंदर रित्या आमच्या सगळ्यांपर्यंत पावय. हांव तांच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. जी गितां आयज हांगा सादर जाली ती सुंदर आमकां स्फूर्तीदायक, चेतनादायक, प्रेरणादायक जातात आणि आमच्यो सगळ्यो पूर्वजांच्यो यादी, तांची वीरता ही आयज आमकां सगळ्यां मुखार आमी मांडटात. पणजी नगरपालिकेन पणजी शारांतल्या बेघर, निराधार आणि भिकारी लोकांक बेगोबेग मजत दिवपा खातीर खाशेली हेल्पलायन सुरू केल्या. अशे लोक मेळ्ळे जाल्यार नागरिकांक 9403687460 ह्या नंबराचेर फोन वा व्हॉट्सॲप करपाचो उलो मारला. शेताचें आधुनिकीकरण करपा खातीर ड्रोन तंत्रगिन्यानाचो चड प्रभावी उपेग जावचो हे खातीर राज्य सरकारान पावलां उबारल्या. ड्रोनाच्या आदारान किटकनाशकांचो फवारो मारप, बियो पेरप तशेंच पिकाचेर नदर दवरपाक मेळटली. ही कामां अचूक आनी उण्या खर्चात जातली अशी माहिती कृषी खात्याचे उपसंचालक प्रसन्ना गोवेकारान दिली. ड्रोन चलोवपाचें खास प्रशिक्षण दितले तशेंच पावसान ज्या शेतकारांचें लुकसाण जालां तांकां लुकसाण भरपाय दितले अशी माहिती गोवेकारान दिली. Which has come from ITI Limited Bangalore, and ITI Limited is India's first post-independence PSU. It was formed in 1948, and we have the entire country's infrastructure for rural communication to be set up by ITI Limited for BSNL. So BSNL and ITI Limited are part of the same ministry. That's what it is. So what is the special project that you all have? This particular project is something which is being driven by the agricultural department of the state of Goa. This initiative is being done in multiple states. Of course, it is at a concept stage at the moment, but I'm sure Goa is going to end up being the first state to adapt because it's a smaller state. We are talking, of course, to Himachal and Punjab and other places. Yeah, but they are vast land banks. Plus, the decision making obviously is going to be longer. But here with Mr. Prasanna Kumar and Mr. Desai at the helm, I'm sure we are going to have a situation where the decision making is going to be fast. One of the basic deliverables for this particular project is, for a moment, not talking about the drone. For a moment, not talking about what we are doing on the technical side of it, because technical side of it will require a lot of 1 or 2 hours of explanation. The basic delivery that happens out of this is the income of the farmer is going to grow at least double if not more, because he is going to have the right information at the right time, right? And this is being driven, as I said, by the agriculture department of the state, and that's where we are. The central government has got all schemes, but the interesting part is that agriculture being a state subject, it has to be driven by the state. And when you have the state driving it with initiative like what it is being done, yesterday we went to Chinchinim. There was also very receptive audience there.
The local people had also come there, and Mr. Prasanna Kumar is driving this entire initiative at ground zero with us, along with his team, and that's where we are. जिथं आता कस्टम हायरिंग ते ट्रॅक्टर आम्ही हायर करता किंवा ट्रान्सप्लांटिंग हायर करता तसे एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे डिपार्टमेंट हांगा येयले आसा ITI लिमिटेड. सो तेंचे विचार आसा पळय फार्मरान हे ड्रोन घेन आसतना एक पंचायतीन आपूण ते ड्रोन दवरतले विकपाना ड्रोन धरून एक दोन जाणांक ते ट्रेन करतले ट्रेन करून शेतकाराक ड्रोन सर्वीस दिवपाक पळयता. सो दॅट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दीस डेमॉन्स्ट्रेशन. एल नॅनो इफेक्ट आसा ते इफेक्ट खातीर इट इज आमी ते पेपरान सुद्दां वाचला इवन आमी न्यूसान आयकता दॅट रेनफॉल वील बी व्हेरी लेस. सो डिपार्टमेंट will be compensating for that loss कितें आसा पळय that I don't want to comment much on that because it is still under process and all. So as of now we have seen पळयला आमी पावस खूब कमी आसा so खुबशे ट्रान्सप्लांटिंग जाले that paddy is under stress condition now but department will do the best with the possession. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.